ती झोपडपट्टी टाईप असली जवळजवळ 5 स्ट्रक्चर असले. सो टॉयलेट आणि 4 स्ट्रक्चर जे टेम्पररी असले. फाटली मातशे फक्त लेटरायज स्टोन यूज केल्ले पण हेचे पत्र्याचे आशिल्ले आनी मेंगलोर टायल्स आशिल्ले. जस्ट लायक झोपडपट्टी. टोटल आय थिंक 20 rooms were there. Total 20 rooms. 20 rooms and 6 toilet. सो हेका आमी पंचनामा केलो कंप्लेन आयल्या येतकीर आनीक रेकॉर्ड केलो. तेजे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनीक हांगा खूब म्हणजे गार्बेजीचो इशू आसलो. मागीर तुगे सिवेज प्रॉब्लेम हांगा नजरे मुखार हे हाडून दिले तेन्ना सरपंचान आनी पंचायत बॉडीन रेजोल्युशन पास केलें की हे डेमोलिश करपाक आनी त्या अनुसार आयज डेमोलिशन हे जाल्लें आसा. एकूण 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले आसा. कोणाची ओनर कोण सर? रिमंड रेमंड म्हणून त्याने कसली परमिशन घेवंक नासली ना कांयच परमिशन नासलें म्हणून डेमोलिशन जाल्लें. आणि केन्नाचे स्ट्रक्चर बांधलेले हांगासर नको हांव हेजे पयलीं केन्ना हांवें हेचें इन्स्पेक्शन केल्यार जालें एक वर्साचो काळ जालो. हे सगळे संस्कार पूर्ण जाता म्हळ्यार डेमोलिशन करता म्हळ्यार 1 वर्स